प्रकारचे संकट आयले जाल्यार एक 200, 300, 400, 500 फॅमिली इवन पावसाक भरपूर मुसळधार पावस पडलो, घरां लोकांची मोडली जाल्यार तांकां ऐन वेळार आसरो मेळचो, निवारो मेळचो म्हणून अशा प्रकारची व्यवस्था केल्ली आसा. त्यामुळे सगळे प्रकारची इव्हेंच्युअलिटी जी निसर्गा भितर जावंक शकता त्या वेळार गरीब मनशाक आदार मेळचो ही सोय केल्ली आसा. सर तुम्ही हे सांगा की हाजी मेंटेनन्स करतलो ताका एक त्या संबंधी आमी स्कीम आतां सीएमान सांगला तशी वी आर गोइंग वर्कआउट अ स्कीम. स्कीम वर्कआउट करून आमी पंचायत आनी आमदार हांच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक. सर कॉन्क्रिटायझेशनाचे तुम्ही उलयताले न्ही, कॉन्क्रिटायझेशन जे जाता ते कशें कमी जाता ताका म्हणजे कलिग्स आसा पयलीं टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आसा तांचे कडेन बरें उलोवन ते चडशे स्ट्रीमलायन जावून करताले ते. डिजास्टर मॅनेजमेंटच्या अंतर्गत जे सायक्लोन सेंटर्स जी बांदपाक जाय आसली 11 सेंटर्स गोंयान कंप्लीट केल्या. कुंकळ्ळे मतदारसंघात 2 आसली. ती दोनूय आमी आज हांव डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर अंतर्वाद ही दोन्ही आज आमी लोकार्पण केली. ही मेंटेनन्स कशी करपाची आनी फ्युचर ताजेर आमचो CEWRD पंचायती बरोबर बसून रोखडोच तेजेर एक बरो प्रोजेक्ट रेडी करून ती खूब बरी मेंटेन उरची आनी लोकांक वापराक येवची त्या खातीर दिसता. तर तुम्ही लिगसी वेस्टाचेर बी उलयल्या की प्रत्येक वर्साक हय लिगसी वेस्टाचेर आमी इतके पयशे मोडटात म्हणून उलयला जाल्यार तेजे बाबतींत इन फ्युचर वी आर कमिंग बजेट आमी तेजेर एक बरो प्रपोजल घेवन येता सो दॅट वी कॅन गोंयांतली पुराय वेस्ट जी आहा पयली ती जावची न्ही आनी नश्ट जावची. रेल्वेचेय तुम्ही डबल ट्रॅकिंगाचेर आमचो बाब एंथॉन बाज हो कंटिन्युअसली त्या रेल्वे वाल्यां कडेन उलयता. त्यांनी काल म्हाज्या कडेन मिटींग केल्ली, ताज्या उपरांत येवन प्रेसीक घेतला. आमी रेल्वेवाल्यांकूय आपयल्या ज्या ज्या जाग्यार सोल्युशन काडप शक्य आहा तितक्याय जाग्यार सोल्युशन काडले वयतले. ऑलमोस्ट तेणी काडपाक सुरवात केल्या. 1-2 जाग्याचेर बारीकशें शिफ्टींग आनी कितें हें सगळें आमी करीत. पॉलिटिसायज करता सुभाष सर